नमस्कार. साडेतोड नाईक कार्यावळीत आज विजय सरदेसाय हांव तुमचे मुखार दवरतां. विजय सरदेसाय खडेगांठ गोंयचो फुडारी. विजय, म्हाका आज अशी एक मुलाखत तुजी घेवन दिसता. तुजी मुलाखत सतत जाता, तूं सतत उलयता, भायर उलयता, व्यासपिठार उलयता, पत्रकार तुजे मुखार सतत मायक धरून आसतात. म्हाका तुजे कडल्यान अशी एक मुलाखत जाय आज जी गोंयच्या फुडाराचें राजकारण क्लियर करतली. गोंयची पळय मातशें वातावरण खोदूळ जालां तें पूर्णतः लोकांक दिसतलें की फुडल्या 7-8 म्हयन्यान जर वेंचणूक जायत गोंयची जाल्यार कितें जावंक शकता. तुजी भुमिका कितें आसतली, एकूण गोंयान भितर कितें वातावरण आसा आनी तुजी ठोस भुमिका तूं कशे तरेन हें उदक क्लियर करून मुखार सरूंक सोदता. हा म्हजो पयलो प्रश्न तुका तोच की गोंयान भितर खातड जाल्या म्हणजे एका अर्थान BJP स्ट्रॉंग जायता. हांवें काल एक आर्टिकल बरयलां, BJPक तुमी हरयतले कशें. हांवें काँग्रेसीक उद्देशून प्रश्न केला. BJP स्ट्रॉंग जायत आसा, काँग्रेसीन गिरीश आयला, पूर्ण कॅथलीक समाज कॉंत्र जाला, इन्क्लुडींग चर्च काचाबूल जाल्या, अस्वस्थ जाल्या, ताजे सपोर्टर जे पळय ते अस्वस्थ जाल्यात. सो तुका हें कशें दिसता उदक फुडल्या 7-8 म्हयन्यांनी गोंयान इलेक्शन जाता. पळय इलेक्शन जाता हें हांवूय म्हणटा की डिसेंबराच्या 9 तारीख ही चड करून इलेक्शनाची तारीख अशें म्हणून हांव म्हणटा. आनी खुबदां सरकार ते ना क्लियरली ना म्हणपाक तयार ना. सरकार एक बारीकसो मंत्री सुभाष शिरोडकराक घालता की ना इलेक्शन मार्चान जातलें, पुणून जे अधिकृत रितीन तांणी जे भशेन तांणी नाकारूंक जाय आशिल्लें मुखेलमंत्र्यान, नाजाल्यार तांचे पार्टी प्रेसिडेंटान, नाजाल्यार राज्यसभेचे MP, नाजाल्यार श्रीपाद नायकान, ते करपाक तयार ना. सो म्हाका दिसता ते भशेन तांची ही एक टॅक्नीक ऑर टॅक्टीक की ओपोजिशनाक म्हणजे सुशेगाद दवरप आनी पावस पडपाचो आहा आतां आनी सुशेगाद जातले आनी त्या सायडीन ते इलेक्शनाक तांचें काम चालू आहा. आतां तूं जें म्हणटा की BJP स्ट्रॉंग जायत आसा म्हणटा तें हांव एग्री जायना. म्हाका कळटा ते भशेन की BJPन एक सर्वे केला, ज्या सर्वेच्या नुसार तांकां क्लियर मेजॉरिटी मेळना, तांकां एक हंग हावस दिसता आनी तें आतां बदलुपा खातीर ते खूब वस्तू करतले आनी तांणी करूंकूय जाय. ते एक प्रोएक्टीव रुलींग पार्टी म्हणून ते फुडें हातपाय धोडायतलेच. तांकां 15 वर्सांची एंटी इनकम्बन्सी आसा आनीक गोंयकारान एक बरे भशेन जर चिंतलें जाल्यार गोंयकाराक कितें मेळ्ळें. जे 9 जाण काँग्रेसींतले 8 जाण काँग्रेसींतल्यान गेले लास्ट बॅच, ते गेल्ले विकासा खातीर. आतां तो विकास कांय दिश्टी पडना. विकास दिश्टी पडना, तांकां नोकऱ्यो जाय म्हणून ताणें नोकऱ्योय ना, विकासूय ना, ते गेले आनी ते आज बरे खुशाल आहा. गोंयकारांक कितें मेळ्ळें. बरें, आतां दुसऱ्या सायडीन पळय तूं की काँग्रेस पार्टी फुट्टा हो ते BJPच आनी एंटी काँग्रेस जे एंटी ओपोजिशन प्लॅटफॉर्म जो आहा, जे लोक उलयतात तांकां एक क्लियर सांगपाचें आहा की काँग्रेस फुट्टा. 2दा फुटली, 2019 फुटली, 2022 फुटली. आतां ह्यो 2 बॅची फुटून दाखयता कितें तुमी की काँग्रेस एक रावंक शकना आनी काँग्रेस पावरीचे शिवाय उबें रावंक शकना म्हणून ते फुट्टा म्हणून. BJP कितें दाखयता, BJPचेर कोण उलयना की BJP कोणाकूय भितर घेता. काँग्रेसीन चड करून आमचे साश्टीन कितें आमकां एक सेंटिमेंट आहा की फॅमिली राज जावचें न्ही, हें साश्टींतल्यान आयलें. BJPक लागना ते विश्वजीत आनी बायलेक दितात, बाबुशान बायल दितात, मायकल लोबो बायल दितात, म्हळ्यार तांची 3 पॅरी जाल्यो, आतां 4थी पॅर तयार जाता. सो अशें ते तांकां बिंदास, तांकां ते कांय पडूंक ना. फॅमिली राज म्हणटा तांकां लागना. करप्शन आनी तांणी जे मनीस नरकासूर म्हणून लासले ते मनशांक बरोबर घेवन पदां दितात ते. सो हातून एक नियाळ जर आमी घेतलो जाल्यार एक एसेसमेंट सादो जाता की BJPक एथिक्स ना, कसलेच एथिक्स तांकां लागना. ते कोणाक बरोबर कितेंय करपाक तयार आहा, पावर एट एनी कॉस्ट. काँग्रेसीक पॉलिटिकल हें ना, स्ट्रेंथ ना रावपाक ओपोजिशनान. आतां हांव हें उलोवंक कित्याक शकता, कित्याक 2022 हांव काँग्रेसीचो प्रिपोल आयलाय. इलेक्शन जावन BJP 20 जाले, हांव 1 आशिल्लो, काँग्रेस 11 आशिल्ले. काँग्रेस फुटच्या परस पयलीं एक्चुली कोणाकूय जर ऑफर आयिल्ली आनी ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली ती म्हाका आशिल्ली. हांवें थंय क्लियर कट सांगलें की हांव प्रिपोल आयलाय काँग्रेसीचो, हांव 27 मेरेन तांचे बरोबर आसा, हांव हें कांयच करचो ना. आनी हांवें 27 मेरेन आतां इलेक्शन जाय म्हणसर हांव ओपोजिशनानूच आसतलो, हें क्लियर आहा. आतां हे तांचे पक्षान रावपाची कॅपासिटी कित्याक ना जाली कोणाक
कित्याक फुटून गेले बीजेपी फुटतले तुम्ही फुटले कित्याक सो गोंयकाराक वॉट हॅज दीस इलेक्शन टू ऑफर टू अ गोवन आता आम्ही निवडून आयल्या बी आम्ही भायर दवर आम्ही एक पक्ष म्हणून भायर दवर गोंयकाराक ऑन प्लेट कितें आहा मेन्यूचेर कितें ऑफर आहा मेन्यूचेर आहा तें अशें की हीच काँग्रेस बीजेपी जाता आनी सरकार घडयता आनी काँग्रेस म्हणटा कितें की आपल्याक 21 दी काँग्रेस अलायज आनी आपूण 21 दी म्हणना काँग्रेस आपल्याक चित्ता आनी हें तांचें खुबदां हांवें पळयलां पूण हांव तो शीण आज ओपन इतल्या खातीर काडटा कित्याक आमचेरूय तांणी खूब उलयलां तुमी 21 मागतात तुका आतां पळय दोन्ही स्टेटमेंट तांचो पार्टी प्रेसिडेंट म्हणटा 21 मागता तो हय तांचो ऑपोजिशन लिडर युरी आरेमाव तुका जुडास म्हणटा हय मागीर सो तुका सारकें ताणें टार्गेट करतात तुका ते फ्युचर आपले मनीस माननात अशे तरेचें दिसता अशे परिस्थितीन एक म्हाकाय खूब जाण लोक विचारतात की बाबा तूं तुजो राजकारणान तुजो वारसो कसो जालो तूं भितरच कसो चल्लो तुका खोंट मारून उडयल्लो फातर्डेच्या लोकांनी राखून दवरलो स्वाभिमानी गोंयकाराचे तेंक्यान तूं आमदार जालो बरोबर अगेन्स्ट बीजेपी अगेन्स्ट काँग्रेस बरोबर ताजे फुडले इलेक्शन परते आमचो पक्ष अगेन्स्ट बीजेपी अगेन्स्ट काँग्रेस 17 ते जे म्हणटा की आमी घात केलो आमी घात करूंक ना तुम्ही प्रिपोल लाय नाशिल्ले आमचे हे क्लियर कट तकलेन धरूंक जाय तांणी तेन्ना सगळो अटेम्प्ट केल्लो म्हाका भायर दवरपाक आणि सरकारान ना येवन आमकां भायर दवरून सुदीन ढवळीकाराची पार्टी फोडून ते सरकार करपाचे आशिल्ले हे क्लियर कट आज मेरेन लोक आहात जिते जे हे करूंक सोदताले ते सो हे तांचे फुडें चलताले म्हणून आमकां करचें पडलें तांणी म्हणिल्लें की वेलिंगकाराचो गोवा सुरक्षा मंच तो आमकां कोता घेता पूण तूं कोता येना म्हणून हो तांचे तेन्नाचे प्रदेश अध्यक्षाचो स्टेटमेंट आहा सो इतलें सगळें जावन आज आमी हे परिस्थितीचेर पावल्या की आमचे बरोबर जो पक्ष आहा ताजो तूं म्हणटा ते भशेन लेजिस्लेचर पार्टी लिडर म्हाका जुडास म्हणटा हो म्हजो पयलीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशिल्लो म्हज्याच पक्षान गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो सो आतां तूं चिंत ताजे पयलींचो जो 2022 कितें बदल आनी 27 कितें बदल म्हजे खातीर 2022 तांचो लेजिस्लेचर पार्टी लिडर जाका खबर आशिल्लें की हांव बीजेपी बरोबर वचून हांवें सरकार केला पूण ताणें म्हाका जुडास केन्ना म्हणलो ना तेन्नाचो लेजिस्लेचर पार्टी लिडर तांचो दिगंबर कामतीन म्हाका हें म्हणूंक ना सो म्हाका कम्फर्ट लेवल चड आशिल्लें आतां कम्फर्ट लेवल कमी जालें हें क्लियर आसा बरोबर दुसरें जुडास म्हळ्यार कितें जुडास म्हळ्यार घातकी आनी ताका एक कॅथलीक कॉनोटेशन आहा हांव 25 वर्सां जाली लेंथ करता कॉलेजमान हांव हें म्हळ्यार ड्रिंक मारना आनी मांस खायना ह्या टायमार ताकाय खबर आहा हांव तें लेंथ मानता म्हणून तेन्ना तूं जुडास म्हणटा म्हळ्यार तुका तूं अशें सिच्युएशन क्रिएट करता की कोणेक आनी चड करून जांकां चड एस्पिरेशन आहा आनी चड एक्सपिरियन्स आहा तांणी तुमच्या पक्षान येवचें पसून न्ही मागीर खूब अश्यो वस्तू जाल्ल्यो आहा जंय हांवें तांकां ऑफर पसून केली चड करून आमच्या मायनॉरिटी पॉप्युलेशना खातीर जे आमचे साश्टीकार आहात की जाल्यार आसूं पाड पडून तांकां सपोर्ट कर सपोर्ट म्हळ्यार कितें कारण तुजे कडल्यान दोन गजाली आशिल्ल्यो एक ऑलरेडी तूं प्री पोल अलायन्स तुगेलें आसा दुसरें तुवें सतत डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट सांगलां आपूण काँग्रेस पार्टीन वचपाक तयार आसा मागीर हें सांगून 2 वर्सां जालीं सारकें त्या टायमार तांकां दिसतालें की गिरीश चोडणकार हो ओपोज आशिल्लो म्हणून पूण गिरीश चोडणकार तेन्ना 22 अलायन्स आमचे ओपोज आशिल्लो आनी म्हणटालो की तुमी मर्ज जावचे म्हणून मागीर हें घेवन हांव तांचो जो ठाकरे म्हणून आहा माणिकराव ठाकरे गोंयचो इन्चार्ज ताका हांव 2दा मेळ्ळा गिरीशा बरोबर मेळ्ळा बेळगांवा मेळ्ळा मुंबय मेळ्ळा ओके पाटकारा बरोबर ही गजाल केन्नाची 2 वर्सां जालीं चालू 2 वर्सां ही लोकसभेचे इलेक्शन 2 वर्सां तुवें सस्टेन्ड प्रयत्न केले लोकल लिडराक मेळ्ळो तूं गिरीशाक मेळ्ळो ताजे नंतर तांचो डेस्क इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेक मेळ्ळो पाटकारा बरोबर मेळ्ळा हांगा तांचे एक हॉटेल ते मॉडेला कडेन आहा ते डॉन बॉस्को कडेन ओके थंय मेळ्ळो सो तांचे बरोबर आमचें चालू आशिल्लें पूण ते कसलेंच डिसिजन घेवंक सोदनात अलायन्स उरतलें तांकां अलायन्स आतां जाय 22 तांकां अलायन्स नाका आशिल्लें तांकां मर्जर जाय आशिल्लो आतां मर्जर नाका तांकां अलायन्स जाय सो तांचें अजून कांय अलायन्स नाका तुजे कडेन तूं इतलो तांच्या दारान उबो गेला तुवें दार खटखटायला तरी तो अलायन्स नाका म्हणटा दिस इज अ क्लियर सिग्नल ना आतां अलायन्स जाय म्हणटात ते आतां अलायन्स जाय तूं पार्टीन तुका घेना दिस इज अ क्लियर सिग्नल की तूं आमकां नाका अशें दिसता न्ही
Okay. अशें दिसता कित्याक तूं जुडास म्हणिल्लो मनीस. हय. म्हाका म्हजे समर्थक म्हाका विचारता न्ही की इल्ली लज आहा काय ना रे म्हणून. गोंयकार गोंयकार गोंय गोंयकार गोंयकार पण म्हणटा इल्ली नाक दवरला काय ना काय म्हणटा. सो म्हजे थोडे फ्रेंड आहात जे म्हाका म्हणले की फ्रेंड्स ऑफ विजय म्हणून एक ग्रुप आहा भायर देशाच्या भायर आहा. ते म्हणले आमी एक रिसर्च करुया, एक सर्वे करुया आनी खरेंच तुका ट्रॅक्शन आहा जाल्यार चॅक करुया की तुंय बी सारको बेळशेला काय कितें ते पळोवया म्हणून. सो आमी एक सर्वे केल्ली आहा. जे सर्वेचे आदारान आमी अशे आनी 3 आठवडे ती सर्वे सोंपपाक उरला. पूण इनिशियल जें कितें इंडिकेशन येता वीच इज डन बाय अ वर्ल्ड रेप्युटेड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन, ते आतां आमकां अशें येता की तुमी तुमची स्ट्रेंथ कितें आहा ती चॅक करपाक गोंयभर भोंवूंक जाय म्हणून. कित्याक लोकांक दोनूय नॅशनल पार्टीचो वीट आयला. तांणी जे लोकां कडेन ते गेल्या लोकांनी तांकां अशें सांगिल्लें आहा की आमचे इवन साश्टी मळान थंय जे म्हळ्यार कंट्रोवर्शियल इश्यूज आहा अशें धरुया की डबल ट्रॅकिंग सुरवात केलें काँग्रेसीन म्हणून. म्हळ्यार स्टार्ट म्हळ्यार आयडिया केम ड्युरिंग द काँग्रेस टायम UPA ते आतां इम्प्लिमेंट BJP करता. एअरपोर्ट बंद करून मोपा व्हरपाची स्टार्ट जालें काँग्रेसीच्या टायमार, BJPन तो व्हेलो. खंयची वस्त कोळसो सुरवात केलो काँग्रेसीन, BJPन तो वाडयलो. सो ह्यो नॅशनल पार्टी कोणाक गोंयकारांक न्याय दिनात. हे दोगांयचो एजेंडा तोच आसता आनी ते गोंयचे स्थानीक मनशाक विचार नासतना आमचे तकलेचेर हाडून ते मार घालतात की हे तुमी घेवन हे तुमचे बऱ्या खातीर म्हणून. सो आमचो स्वाभिमान खंय गेलो. आमी आमचे खातीर जे एजिटेशनां करतात, आज काँग्रेस पार्टी सस्टेन कोण करता? एक्टिविस्ट करतात. एक्टिविस्टां खातीर आनी त्या एक क्लॅन म्हणजे सगळे एक ती ब्रीड आहा एक्टिविस्टांची, तांणी कॅप्टन विर्या तो फुडें हाडलो. ताका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी ताका निवडून हाडलो. आनी निवडून हाडलो म्हणून आमकां पिकासांव दिसना कित्याक तो ही स्टील द वॉयस ऑफ गोवा इन पार्लमेंट, तो झगडटा थंय. पूण एक जाता कितें की हे सगळ्या लोकांनी आनी हे सगळे लोक जे झगडटात इश्यूचेर, हे इश्यूची जेनेसीस इश्यू सुरवात जालो काँग्रेसी कडच्यान आनी तो फुडें व्हेलो BJPन. सो हे दोनूय लोक आमकां न्याय कशें दिवंक शकता? BJP काँग्रेस तू दोन्ही एका हांव आसा हांव एक तागड्यान काँग्रेसीन घात केलो ना काँग्रेसीचो तुका त्रास केलो तसो तितल्याच परत चड तुका BJPन केलो. तुका भितर हाडलो, पर्रेकाराक तुवें सपोर्ट दिलो, सरकार फॉर्म करपाक दिलें, पर्रेकाराच्या पार्टीन तुजो घात केलो, तुका भायर उडयलो, अनसेरेमनियसली तुजो इन्सल्ट केलो. तेन्ना तुवें रागान ताजे विरुद्धूय तूं उलयल्लो. पूण आतां फाटले कांय तेंप तूं काँग्रेसी बरोबर आसा. सो तुका आतां सामकें क्लियर तांचे बद्दल वीट आयल्या? ना वीट म्हणल्यार हांव तुका वस्तुस्थिती सांगता जी सर्वे सांगता. सर्वे कितें आहा? सर्वे इज लायक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. थंय ते फावर करना विजय कोण आनी हे क्लियर कट डेटा आसा तो एनालायज करता. डेटा असो दाखयता की गोंयांत आज लोकांक वाज आयला. कॉक्रोच जनता पार्टी जर आयली जाल्यार लोक चिंतूंक शकता हे नवें म्हणून. पूण हे स्थानीक जे एंटिटीज आहा आनी दुसरें कितें जालां, तुवें जें म्हणलें पयलीं सुरवातीकूच की BJP स्ट्रॉंग जायत आहा आनी ओपोजिशन इम्प्लोड जाता. म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी पार्टी गोवन पार्टी भितरल्यान फुटता. काँग्रेसीकूय आज हें बुमरँग म्हणटा तें तुवेंच आर्टिकल बरयलां. सो जे भशेन जर आमी पळयलें अशें दिसता की ओपोजिशन इज नॉट गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर. There is an anti-establishment against BJP, exactly. but it is not being capitalized. So कोणे तरी हे करचे पडटले, कोणे तरी एक ऑल्टरनेट विजन हाडचे पडटले, कोणे तरी एक गोवा चार्टर म्हणून हाडचो पडटलो. सो म्हाका अशें दिसपाक लागलां की काँग्रेसी बरोबर आनी ओपोजिशनान हांव आसाच, आतां मेरेन आसा. पूण फुडें हांव कसो करतलो? कित्याक आज काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्षाचो स्टँड आहा की आमी 40 मतदारसंघात काम करतले, आमी सगळ्या कडेन भोंवतले, आमकां 21 दियात. आनी हांवें तांचे जिल्हा परिशद इलेक्शनाक पळयलें की तांकां तांचो 1-2 कॅन्डिडेट म्हजे खातीर जिखिल्ले आहा. पूण जिखतकर थँक्यू ते आमकां म्हणनात, ते मागीर तांचे म्हणटा ते, म्हळ्यार कामा पुरते मामा अशें क्लियर कट ते दाखयतात. हें दाखोवप बरें न्ही आनी एक हुशार गोंयकाराक सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक हें समजता. सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता की आमी बी
एक म्हळ्यार थिंक ग्लोबल बट ऍक्ट लोकल अशें लोकल मॅनिफेस्टो करून 40 मतदारसंघात आमी पावूंक जाय. बरं, म्हाका आणि आमी एक ऑल्टरनेटिव्ह विजन बीजेपी हे करता. इश्यूज पळय तूं 2022 रिजनल प्लॅन नाशिल्लो, 2027 आसा ना, 2022 कोळसो आशिल्लो, 2027 गेलो ना, 2022 डबल ट्रॅकिंग आशिल्लें, 2027 गेलें ना. सो तेच आहा स्थानीक अनएम्प्लॉयमेंट, हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, सेकंड हायेस्ट आशिल्ली आतां हायेस्ट जावपाक पावल्या. सो इश्यूज सेम आहा. पार्टी त्योच, फक्त ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल, न्यू वायन इन ओल्ड बॉटल, तीच चेंज जाता, लेबलां चेंज जाता. मनीस 2 प्रश्न आहेत. एक प्रश्न पयलो म्हणटा असो, गिरीश आयलो, गिरीशाक एक विरोध जालो, कॅथलीक समाजांतल्यान एक वायट प्रतिक्रिया भायर आयली, कांय पाद्र्यांनी व्यक्त केली. सो हे सगळो जो असंतोश आहा तो पळोवन तुका अशें दिसलें की इमिजिएटली कितें तरी गिरीश येवपाक सोदतालो आतांच न्ही, बरें पयलीं. हय. आनी ताजे जाल्ल्यान जमा अशेंय जाल्लें आनी सेम लोकांनी ओपोजिशन केल्लें आनी ताजे खातीर ताजें तें उरिल्लें. आतां तें ताणें डिक्लेअर केलें, पूण डिक्लेअर करचे पयलीं ताणी हेच लोकांक बरोबर घेवपाची गरज आशिल्ली. कित्याक हेच लोकां खातीर सावथ गोंयचो सारको प्रतिश्ठेचो इश्यू जो जाल्लो लोकसभा इलेक्शन, ह्या लोकां खातीरूच काँग्रेस जिखिल्ली. आतां म्हाका सांग, ताणी आतां गिरीशाक हाडला, ह्या लोकांक केअर केलें ना जो विरोध करताले, सो तो पळय कितें आतां पळय फोर्स आहा तो तुका दिसता की तुवें तो कॅपिटलायज करपाक जाय? ना, हांवें तांणी ते ताजेर बेजार आहा म्हूण कॅपिटलायज करपाक न्ही, आमचो प्रोएक्टिव्ह एजेंडा घेवन कॅपिटलायज करपाक. दुसरो म्हजो क्वेश्चन तुजो असो की तूं फाटली 4 वर्सां न्हिदला, 4 वर्सां तुवें ऑर्गनायझेशन घट करपाक जाय आशिल्लें, तें केलें ना. एक लक्षांत धर, 2012 पर्रेकार म्हळ्यार कोण नाशिल्लो, पूण तो उठलो आनी ताणें पळय जें कितें केलें, सबंद गोंयभर ताका सपोर्ट मेळ्ळो. अशें केन्नाच मेळूं नाशिल्लो आनी ताजे नंतरय मेळूं ना. सो हें जें पळय कितें करपाक जाय आशिल्लें फाटलीं 4 वर्सां, आतां तूं इलेक्शन 6-7 म्हयन्याचेर आसतना तूं हें करूं शकता ना. 6-7 म्हयन्याचेर आसतनाच पर्रीकारान केल्लें, तूं चॅक कर. पुणून एज ओपोजिशन लिडर ताणें काम बरें केल्लें. हांव ओपोजिशन लिडर गोंयचो नाशिल्लो, हांवें एसेंब्लीन बरें केलां. हांव तुका पर्रेकाराक कित्याक तुका पडटलें, तुका हें करचें पडटलें. पर्रेकारा भशेन लोक पळयतात, एक डायनामीक सामको खडे गाठ फुडारी म्हणून तुजे कडेन लोक पळयतात. 2012 न्ही सोशल मिडिया इतली पावरफुल नाशिल्ली, आज सोशल मिडिया पावरफुल जाल्या. सो ताजो उपयोग करून, हे सुसंस्कृत गोंयचे जनतेचो उपयोग करून आनी बरे भशेन एक कॅम्पेन व्हरून म्हाका दिसता सगळे ऑर्गनायझेशन खंय आसा? ना, ऑर्गनायझेशन तुजे कडेन आज दिसता तें अशें की तुजें ऑर्गनायझेशन फक्त फातोर्डा आसा, ना तुजें दुसरे ऑर्गनायझेशन इतल्या खातीर ना. पर्रीकारान 2012 ऑर्गनायझेशन आशिल्लें ना, ताजें ऑर्गनायझेशन आसूं, जितले लोक काँग्रेसीचेर बेजार आशिल्ले ताजे परस चड लोक बीजेपीचेर बेजार आहा. सो ते तरी आसतना तुका गोंयान भितर लागता कितें, गोंयान भितर ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी, तांचे लिडर जे पळय जिखून हाडपी लिडर ते 4 ते 5 सगळे बीजेपीन आहात. एखादा बाबूश 2 हाडटा, 3 विश्वीत राणे हाडटा. तुमचे कडेन आसा कोण? एक विजय सरदेसाई 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसो भोंवतलो? ना, ते भोंवतलो कसो भोंवतलो तो टायम पळयतलो. पूण एक आसा की ऑल्टरनेट विजन आनी ऑल्टरनेट मॉडल, बीजेपी आनी काँग्रेसीचे ऑल्टरनेट मॉडल घेवन आमी फुडें वचचें पडटलें आनी ते लोकांक जाय आसतलें अशें म्हाका दिसता. आनी जर त्या लोकांक नाका जाल्यार पीपल आर कंडेम्ड टू सफर. एक्झॅक्टली वॉट दे आर सफरिंग टुडे, दे विल सफर वर्स. पण तांकां विश्वास कसो दिता? ना, विश्वास पर्रेकारान नांवान भितर एक विश्वास आशिल्लो. पर्रेकाराचे परस चड विश्वास म्हणजे नांवान आसतलो. हांवें घात करूंक ना. पर्रीकारान तरी लोकांक खूब जाणांक उतर दिवन मागीर तें उतर कितलें दवरलां तें ताजेर क्वेश्चन मार्क्स आहा. हांवें तें केन्ना करूं ना. हांवें कोणाक उतर दिना, इन्क्लुडींग पर्रीकाराक उतर दिलें तें हांवें नेगार गेलो ना. उतर हें कागद अशें हांवूय मानपी. हांवूय एक बरे फॅमिलींतल्यान आयिल्लो मनीस आनी गोंयांत हांव खंय गोंय सोडून धांवचो ना. विजय सरदेसाई सोडून कितले लोक गोवा फॉरवर्डान आसात जे लोकांक अशें अपील करूं शकतात, भोवूं शकतात? ते पळय, हांव तुका गोवा फॉरवर्ड घेवन 40 मतदारसंघात हांव कॅन्डिडेट घालतलो असो हांव क्लियर स्टेटमेंट आज करना. पूण हांव एक करता स्टेटमेंट की सगळ्या कडेन भोंवून लोकां कडच्यान समजून घेवप आनी कितें सारकें हें पयलीं समजून घेवप हो पयलो स्टेप आसतलो आनी तो आमी करतले. आमी वी आर नॉट गोइंग टू गेट टायड डावन. पयलीं आमचें अशें आशिल्लें की ह्या मतदारसंघान गेल्यार थंय काँग्रेस आहा,
थंय वचूंक जावचें ना. बरोबर. आज जेन्ना काँग्रेस म्हणटा की आमी 40 मतदारसंघात वतले, जेन्ना काँग्रेस म्हणटा की आमकां 21 दिया, जेन्ना तांचे इंडिया अलायन्स म्हणटे गोंयांत ताजे ते उलयत ना, तेन्ना हाऊ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी फ्रॉम होम, रिसिवींग एंड फ्रॉम होम? जे सगळे म्हजे बरोबर ज्युनियर आहा, ज्यांचे कडेन एक ऑल्टरनेटिव्ह विजन जर आशिल्लें जाल्यार आज म्हाका तूं इंटरव्यूक पसून हो विश्वास तू कसो दितलो? विश्वास ही जे पळय ऑपोजिशन वोट्स आहात पळय, बीजेपीचे वोट बीजेपीक पडटले अशें हांव अपेक्षा धरतां. तांचे ऑर्गनायझेशन आहा, तांचो कॅडर आसा. बीजेपी म्हणटा ते आज कोण उरले? आज बीजेपी म्हणल्यार केडर, बीजेपी म्हणल्यार बाबूश मोन्सेरात, बीजेपी म्हणल्यार विश्वजीत राणे, बीजेपी म्हणल्यार मायकल लोबो. त्या भशेन बीजेपी म्हळ्यार RSS ते कित्याक रावतले रे सगळे? RSS खुश आहा, RSS खुश आहा, हें सगळें करता तांकां बरें. RSS बीजेपीक सगळे मत मारता, तांकां हें चलना तें सारकें दिसता. ही जी लूट मार चालू आहा आज गोंयांत ती RSS एंडोर्स करता. आनी कितें हिंदूच्या नांवान कितेंय चलता? हे हिंदू खंय हिंदूक वयर व्हरता? पयर आतां अनएम्प्लॉयड लोक कोण आहा? हिंदूच आहात. पयर म्युनिसिपल इलेक्शन जालें, ऑपोजिशनान एकठांय रावपाचो प्रयत्न केलो, पणजेकारांनी बाबूश मोन्सेराताक ओव्हरवेल्मिंग सपोर्ट केलो. ना कितें म्हाका इतल्याच खातीर कित्याक पणजेकारांक ऑल्टरनेट जे उत्पलान हाडिल्ले ते उत्पल सगळ्या घरांनी जर पाविल्लो जाल्यार उत्पलाक चड वोट मेळपाचे अशें म्हाका दिसता. दुसरें जें कितें खूब जाणांनी केलें ते फक्त फोटो ऑप्स केले दाखोवपाक. म्युनिसिपल इलेक्शनां तूं जर घरांनी पावना, तूं जर त्या लोकांक मेळून तूं सारकें मायक्रो मॅनेजमेंट करना जाल्यार तूं म्युनिसिपल इलेक्शन जिखूंक शकना. हें हांवें खूबदां पळयलें. म्युनिसिपल इलेक्शन फुडें धुकल्लो मरे, नाच घेयात ते पळय आतां कोर्टान आहा, आतां ते येतलें. सो पूण ते बेगीन घेतल्यारूय आमची तयारी आहा. ओके. सो तूं म्हणटा उत्पलान जे घरान पावलो ना, उत्पल जर घरान पाविल्लो जाल्यार उत्पलाक रिजल्ट बरो मेळपाचो. आनी दर कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पावलो, दर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर्गनायझेशन उबारली, दर कॉन्स्टिट्युएन्सी बरो कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार तुका हेंच लागू जाता सामकें. आनी चड भोंवचें पडटलें. एक्झॅक्टली. फोर्स जाय पांयान. एक्झॅक्टली. लोकां कडेन पावचें पडटलें. लोकां कडेन जर पावलो पयसो मातसो क्रावड फंडींग लोक फुडें येवचे पडटले. आमची जी सर्वे करता ते आमकां फ्रेंड्स ऑफ विजय म्हणून भायल्यान लोकांनी हेल्प केल्लो आहा. आमी कित्याक ना तातूंत, आमी कोणा कडेन पयशे मागूंक वचूं ना, अशें मित्रांनीच हें केलां. पूण ते म्हणटा कितें की डेटा बेस्ड खरें तुजें पोजिशन कितें आहा ही खबर काडपाक तूं एक एफर्ट घे, ना जाल्यार तूं सांडटलो. काँग्रेसच्या अर्दान किंवा काँग्रेसीचे ऑपोजिशन म्हणून जी काही वोटां आहात ती वोट घेवपा खातीर तुमचे कडेन प्लॅन स्ट्रॅटेजी कितें आसा? कारण फक्त हे पळय, फक्त बीजेपीक ऑपोज करून जावचें ना. तुका आतां काँग्रेसी कडेन लढचें पडटलें, तुका बाकीचे जे ल्हान पक्ष आहात तांचे कडेन लढचें पडटलें. सो तूं कशे तरेन एक स्ट्रॅटेजी रणनिती म्हणून एक आसता ती कशी तुगेली? ना, हांव म्हजी रणनिती सादी आहा की स्थानीक मनशां म्हऱ्यान वचून 40 मतदारसंघांनी तांचे लोकल मॅनिफेस्टो करप. हे इश्यूज बाबा, आनी हे इश्यूज आमी कशे सॉल्व करूंक शकतले, जातले वो ना हे पयलीं तांकां सांगप. आनी हो तुमचो कॅन्डिडेट पयलोच, तो जर तुमी एक्सेप्ट करता जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. अशें करून एक गोवा चार्टर म्हणून करप आनी तो घेवन लोकां फुडें वचप की बाबा हें आमचें ऑल्टरनेट विजन, बीजेपीचें हें आमचें हें. दामून 2027 प्लॅन ऑलरेडी दिल्ली व्हरून दिलो का? ताणें दिला. पळय तांकां तांचे कडेन रिसोर्सीस आहा, तांचे डबल इंजीन आहा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे तांचे ऑर्गनायझेशन आहात. ऑर्गनायझेशनांनी काम प्रेसिडेंट, मंत्री, आमदार सगळ्या कामां लायतात. सारकें तांचे बरें आसा. तांचे बरें आसा हाजो अर्थ तांकां ओडोवंक जायना अशें न्ही. ओके. म्हाका इतली खात्री आहा की तांचे केदें ऑर्गनायझेशन आसल्यार थोडे जे सीट तांच्या हातान ना ते केन्नाच तांच्या हातान येवचे ना. सो तशें आसतना आमी तशें तांकां भिवन वचपाची गरज ना. उत्तर प्रदेशान आज जर तुवें सर्वे काडली जाल्यार तुका कोणूय सांगतलो की उत्तर प्रदेशान अखिलेश यादव जिखता म्हणून. अशें ताजे खातीर क्लियर वारें आहा. पुणून न्यूजपेपर ते रिपोर्ट करना, भायर मिडिया मॅनेज जाल्ली आहा, अशें पिक्चर आहा. सो एक्च्युअल पिक्चर येना. सो एक पुस्तक आहा, डोंट फॉरगेट 2004 म्हणून. जेन्ना इंडिया शायनींग आशिल्लें, जेन्ना कारगिल वॉर वाजपेयी जिखिल्लो, जेन्ना 3 स्टेटीचे इलेक्शनान तांणी सामकी स्वीप केल्ली, इतलें आसुनूय बी तांकां मेजॉरिटी मेळ्ळी ना. सो ते भशेन एफर्ट घालचो पडटलो. जाता तितल्या लोकांक एक करचें पडटलें.
सगळे गोंयकार जे So तूं ओपिनियन पळय अशें म्हणटा, हे जे पळय आतां पार्टी पळय विस्कळीत जाल्यात, आरजीचे कांय जाण तुका कित्याक जॉईन जावचे न्ही? आम आदमी पार्टी बरे मनीस जे कोण आसा पळय तांकां आमी बरोबर हाडचे पडटले. आतां ते कशें हाडप, एज अ अलायन्स म्हणून हाडप, वो पार्टीन भितर घेवप, वो कितें करप हें आमी पळोवचें पडटलें. पुणून आज मेरेन जें म्हाका दिश्टी पडटा तें अशें की ऑल्टरनेट विजनाक लोक रावल्या आनी दर आमी ऑल्टरनेट तुजे कडेन म्हाका हांव तुका म्हणलें 7 ते 8 किंवा 10 जाण अशे बीजेपीन आहात, तुमकां थंय कॅन्डिडेट सोदपाक डिफिकल्ट जातलें. आसूंक शकता. तुमचे कडेन तालगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर कॅन्डिडेट आसा? एक सांग म्हाका, हे 7 ते 10 जाण 2022 नाशिल्ले आशिल्ले. इतले आसूनय बी तांची स्थिती अशी आयली की तांकां फूल मेजॉरिटी मेळिना आनी खूब कडेन ते काटार पास जाले, सामके काटार पास जाले, म्हणजे डबल डिजीट विक्टरी. सो क्लियर बीजेपीक लोक नाशिल्ले. आतां ताजे परत 5 वर्सां आनी तांणी मिसमॅनेज केल्लें आहा. सो इनकम्बन्सी, एंटी इनकम्बन्सी वाडल्या. एज अ रिजल्ट म्हाका दिसता की लोकांक एक बिगर बीजेपी सरकार जाय आनी तो करपा खातीर ठोस सामके पावलां मारची पडटा. ठोस पावलाचो एक भाग म्हणून हांव पळयतां, तूं डायरेक्ट काँग्रेस कडेन संबंध तोडटा. हांव काँग्रेसीचें कितें जातलें, काँग्रेस भितर जें कितें तांचे भितर चल्लां तें तांचें मॅटर, तातूंत हांव पडना. पूण तांणी तें जाग्यार घालूंक जाय लोकां कडेन उलोवचे पयलीं. जेन्ना तांचेच सारकें ना जाल्यार लोक तांकां सिरियस कित्याक घेतले आनी हांव पसून तांकां सिरियस कित्याक घेवप, हें एक जाता. दुसरें, तांकां बरें दिसपा खातीर और मिडियाक खूश करपा खातीर ते बॉम्बॅस्टीक स्टेटमेंट दितले, आमी हांगा रावता, आमी थंय रावता, कितें उलयतले. हातून रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जाय ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ते दाखयतात वो ना, हो प्रश्न आहा. तिसरें, तांकां तांचे भितर जे कोण अनहॅप्पी जाल्या, कोण तरी जांकां भायर उडयल्या, ते लोक तांणी पार्टी खातीर खूब केलां तांचे ना न्ही. तांचे खातीर 2024 इलेक्शनूय जिखलां लोकसभेक. सो तांकां ते बरोबर घेवंक शकतले काय कितें, होय प्रश्न आहा. सो तांचे भितर खूब प्रश्न आहा जे प्रश्न तांणीच उत्तर दिवंक जाय. दुसरो एक म्हत्वाचो प्रश्न येता, तो प्रश्न असो की तुवें चल घालें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुवें कॅन्डिडेट घाले, तुका कांय बरें यश मेळटा अशें धरया आमी. बीजेपी अशी एक पार्टी आसा जी पार्टी तुवें 3 मेंबर हाडले तेन्नाच फुटपाक वतली. ना पूण फुटले ना आमी, फुटले ना. पूण तुवें जर सत्तेन वचून येयलें जाल्यार फुटपाचें ना. ना तशें म्हणूंक जायना. तशें आमी फुटले ना, हांवूय ताजे मागीर फुटूंक ना. सो आमी फुटूंक ना. नंबर 2, आमचे हाजे फुडें सध्या फुटपाचो रोग लागला गोंयांत. रोग तो सगळ्याक लागता. तूं कोण हाका लागला ताका लागून म्हणूंक शकना. सो हो रोग तूं तुज्या पार्टींतलो कसो हाडयतलो? शिवसेना करपाक शकली ना. व्हडल्यो व्हडल्यो पार्टी, ममता बॅनर्जीची पार्टी अशे तरेन फुटल्या, डेली न्यूज येता फुटता. सो विजय सरदेसाय ल्हानशी पार्टी घेवन कशे तरेन ताजेर एक दीस आमी सेपरेट उलोवया. 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, हाका एथिकल आनी लिगल चॅलेंजीस कश्यो घालून मनशाक जिरकावन दवरप, लॉक करूं येता, ते ताजेर आमी एक सेपरेटली उलोवया. पयलीं आमची सर्वे जावं, 1 म्हयन्यान तूं म्हाका आपय, हांव तुका क्लियर कट आमचो वे फॉरवर्ड सांग. ओके, तूं आतांच्या स्ट्रेटेजीन म्हजो लास्ट क्वेश्चन, तूं यू आर व्हेरी कॉन्फिडंट तूं आतां 2027 मनोहर पर्रीकारा परस 2 पावलां फुडें वचून ऑर्गनायझेशन, कॅन्डिडेट्स आनी एक स्ट्रॅटेजी ही तयार करतलो आनी ताका फक्त 6 म्हयने आहात तुका. हांव तुका इतलें सांगता की आमी एक सर्वे घाली, एक प्रॉपर इंटरनॅशनल लेवल सर्वे, जी आमकां सांगता की तुमी ऑल्टरनेटीव चिता अशें गोंयची जनता म्हणटा. गोंयची जनता जर तें म्हणटा आनी आमी जर तें करना जाल्यार आमकां स्थान कितें आसतलें राजकारणांत. सो आमकां वी आर ऑल्सो फोर्स्ड टू थिंक वॉट वी मे नॉट लायक टू थिंक, बट वी आर फोर्स्ड टू थिंक अँड वी वील हॅव टू टेक. सो तुज्या हातूंतल्यान संदेश हांव असो घेता की तूं आतां काँग्रेसी परस एक वेगळें राजकारण गोंयांत करपाक चित्ता आनी हें जें पळय कितें चित्ता तें इतले बेगीन तूं आतां करतलो की बाकीचे पक्ष तुजे कडेन पळयतले की दीस इज समथींग डिफरंट. गोंयकारवादी सरकार करपा खातीर आमी कितें सगळें जें डिसरप्टीव करचें पडटलें तें करचें पडटलें. एक धाकटे यंग भुरग्याक वयर हाडचो पडटलो, ताका भलतेच कडेन कॅन्डिडेट करचो पडटलो आनी गोंयची जनता आतां अशें म्हणटा की लोकल कॅन्डिडेट दी, भायले हाडून इम्पोर्ट बिम्पोर्ट करूं नाका. सो हे सगळे सेंटिमेंट्स राखून आमकां पावल मारचें पडटा. सो 2012 जे पळय कितें पर्रीकारान केलें सामकें खंयच्यान तरी भायर आयलो आनी नेटान
सरकार घडोवपाक इतले कॅन्डिडेट ताणें तयार केले, आमदार जिखून हाडले. विजय तेंच एक स्वप्न पळयता. विजय एक अशें पळयता की जो परंपरागत जो काँग्रेसच्या बरोदान वतालो ते मतदार कितले ताजे बरोबर आसतले कळना, पूण एक वेगळी वाट ह्या राजकारणान विजय करूंक सोदता. म्हाका दिसता आमकां सगळ्याक पळोवचें पडटलें तो कसो वता, ताजी पावलां कशीं पडटात आनी राजकारणान कितें बदल घडटा काय कितें. म्हत्वाचें म्हळ्यार बदल घडचे परस एक परिवर्तन, पर्रीकारान परिवर्तन हाडलें अशें म्हणटाले. विजय हें परिवर्तन, राजकीय परिवर्तन हाडूंक शकता काय कितें. म्हाका दिसता काळच हाजी जाप दितलो. विजय तूं ह्या इंटरव्यू खातीर आयलो, तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.